नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। मायनिंगातल्या लोकांक बँकाची रिणां बुडोवप सोंपें ना। रिझर्व्ह बँकेन घेतली खर दखल। आर्थीक सर्वेक्षण रिपोर्टात खासा निरीक्षणां। ब्रेस्तारा मोदी सरकाराचा पयलो अर्थसंकल्प। वास्को मायमोळे वाठारात राखणे वणत कोसळिल्ल्यान रेल्वे येरादारी बंद। निजामुद्दीन एक्सप्रेस आडकल्यो। राखणे वणत बांदपाचें काम नेटान चालू। गोंयांत मसाज पार्लर, स्पा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय नासतना चलोवंक मेळचे नात। मंडळान उत्तर गोंयचे 56 मसाज पार्लर आनी स्पा उडयले बंद। आषाढी एकादशीक गोंयच्या देवळांनी पंढरीचे वातावरण। पावसाकूय नीट। घराघरांनी एकादशीचो उपास। देवळा देवळांनी विठ्ठलाचे अभंग। पळयात पंढरीची आषाढी एकादस। अमित शाह बीजेपीचा नवो राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपीत मोदीचे वजन आनीक वाडले। सरकार आनी पक्षाची सगळी सूत्रां आता मोदी शाह जोडयेच्या हातांत। आनी जर्मनीन ब्राझीलाक 7-1 बडयले। ब्राझीलाचे ना धड डिफेन्स ना धड अटॅक अशी परिस्थिती। अर्जेंटिना नेदरलँडा मदल्या जैतिवंता बरोबर जर्मनी फायनलीक। खबरो विस्तारान। मायनिंगातल्या लोकांक बँकांची रिणां बुडोवप सोंपें ना। रिझर्व्ह बँक आनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान बँकांच्या एनपीएची खर दखल घेतल्या। मायनिंग, स्टील, तिखे आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाठारांत आडकल्ल्या रिणांच्या वसुलीक खर उपाय करपाची गरज रिझर्व्ह बँकेन फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्टात उक्तायल्या। ह्या रिपोर्टाचो दाखलो बुधवारा अर्थमंत्र्यान लोकसभेत दवरिल्ल्या अर्थीक सर्वेक्षण अहवालात दिला। एके वटेन गोंयचो सरकार मायनिंगातल्या लोकांची रिणां माफ करात म्हूण बँकांचेर प्रेशर घालता, जाल्यार रिझर्व्ह बँक आनी केंद्र बँकांचे एनपीए देंवोवपाची भाशा करता। Madam Speaker, I beg to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version, Economic Survey 2013-14, Economic Survey 2013-14, Statistical Appendix. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीन 2013-14 वर्साचो आर्थिक सर्वे अहवाल बुधवारा लोकसभेत मांडलो। मायनिंग, आयर्न, स्टील आनी साधन सुविधा ह्या त्रासांत आशिल्ल्या उद्योगांक लागून जाल्ल्या एनपीएचो आस्पाव ह्या अहवालांत आसा। पळयात अहवालांतले कांय वाटे। आरबीआयच्या रिपोर्टा प्रमाण 5 उद्योग सध्या अडचणीत। मायनिंग, आयर्न, स्टील, कपडे, विमान उद्योग, साधन सुविधा। एनपीए काडपाच्या नव्या पद्दतीक लागून बँकांचे एनपीए वाडल्यात। आर्थीक परिस्थिती बरी आसतना बँकांनी व्हडा प्रमाणात दिल्ली रिणां। आता आर्थीक परिस्थिती सामकी बाबत रिणां जायनात वसूल। बँकांच्या मालमत्तेचो स्तर बरोच घसरला। भौशीक वाठारांतल्या बँकांचे एनपीएचे वजें चड वाडलां। एनपीएचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर केंद्र सरकारान हालींच जे उपाय घेतल्यात ताची माहिती ह्या अहवालात दिल्या। एनपीएचेर उपाय काडपाचे यत्न। राज्य सरकाराक बरोबर घेवन उपाय काडचे। राज्यस्तरीय बँक समित्यांक सुचोवणी। एनपीएचेर सरकाराची बारीकसाणीन नजर। एनपीएचेर सुरवातीकूच जावंक जाय उपाय। वसुली कायद्यांत बदल दुरुस्ती। रीण दिवच्या पयलीं बारीकसाणीन अभ्यास। रिणाचेर बारीक नजर। रीण वसुली खातीर विभागीय पावंड्यार खासा अधिकारी नेमप। बुडपाची शक्यताय आशिल्ल्या मालमत्तेच्या वसुलीचेर नजर। नवी रिणां दितना हेर बँकांकडच्यान म्हायती घेवप। बँकांनी थकिल्लें रीण चड करून कळंतर माफ करचें म्हूण सरकार फाटलीं 2 वर्सां आरबीआय आनी भौशीक वाठारांतल्या बँकांचेर चेपण हाडीत आसा। मायनिंग वाठाराक लागून गोंयांतल्यो सहकारी आनी भौशीक वाठारांतल्या बँकांचे एनपीए सुमार 1600 कोटींचेर पावल्यात। लोकप्रियते खातीर कितेंय करप ना हें केंद्र सरकाराचें धोरण पळयल्यार खाणीचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक बँकांकडल्यान सवलत मेळोवप राज्य सरकाराक शक्य जायत अशें दिसना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वास्को मायमोळे वाठारांत रेल्वे रुळा लागसार राखणेवळ थराक जावन कोसळिल्ल्यान रेल्वे येरादारी बंद दवरची पडली। दक्षिण मध्य रेल्वेची वास्को दनपारां 3 सावन रेल्वे येरादारी बंद आसा। निजामुद्दीन एक्सप्रेस आनी पटना एक्सप्रेस ह्यो दोनूय ट्रेनी आडकल्यात। सगळे पॅसेंजर वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर आडकल्यात। कोसळपाक तेकिल्ली राखणेवणत बांदपाचें काम नेटान चलतालें। वास्को कुळे ट्रेनूय रद्द केली। सब कंफ्यूजन है, पूरा कंफ्यूजन है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। स्टेशन मास्टर इज टेलिंग समथिंग एल्स, गार्ड इज टेलिंग समथिंग एल्स, सुपरवाइजर इज टेलिंग समथिंग एल्स। इज अ टोटल मैस एंड कंफ्यूजन। दिस इज नॉट अच्छे दिन। करके मडगांव जाओ वास्को से, वो खर्चा कौन देने वाला है?
40 रुपए का टिकट या 80 रुपए का टिकट। जो टीटी था वो आने को बोला कि आप इधर उतर जाइए और हमने बस बुलाया है, बस में आपको मडगांव जाना पड़ेगा। ये गाड़ी का चांसेस बहुत कम है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो गया है। देखो हमसे पैसा ले लिया पिछला वाला, पैसा एडवांस में 2 महीने टिकट करे हमने बुक, फिर पहले पैसा आप पैसा वसूल रहे हैं। और दिल्ली से कोपरगांव तक किसी से नहीं लिया, हमसे जो पैसा ले लिया आगे के लिए। ये तो भैया सर आपने पूछा नहीं क्यों लिए, वो तो कह रहा कि नियम है। हमने कहा भाई किसी अधिकारी से बात करा, कोई कराने को तैयार नहीं। बारिश आने की वजह से हो गया, वो थोड़ा तो मट्टी गिर गया उधर से। अभी जो हमारा इंजीनियर लोग उसको रेस्टोरेशन कर रहा है अभी। तो इसकी वजह से कौन सी ट्रेन डिले? और गोवा एक्सप्रेस जरा लेट जाएगा, उधर से आने वाले हावड़ा एक्सप्रेस मडगांव में रुका है, वो जरा लेट होगा। पटना गाड़ी 6 बजे स्टार्ट करने वाले, जरा लेट होगा। गोंयांत आतां मसाज पार्लर आनी स्पा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय नासतना चलोवंक मेळचे नात। मंडळान उत्तर गोंयांतले सुमार 56 मसाज पार्लर आनी स्पा बंद उडयल्यात। हे पार्लर आनी स्पा उदक आनी हवा प्रदूषण नियंत्रण कायद्या खाला मान्यताय घेनासतना चालू आशिल्ले। स्पा चलोवंक मान्यताय कशी दिवची हाचेर मंडळाच्या तंत्रीक सल्लागार समितीन आतां मार्गदर्शक तत्वां केल्यात। पार्लर वा स्पान उदक कितले वापरता, कोयराचो विलो, सीवेज कितली सोडटा आनी ती कशी सोडटात, तशेंच कितलो सुको कोयर एकठांय जाता आनी ताचो विलो कसो लायतात, ताचे विशीं मसाज पार्लरांक आनी स्पांक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक म्हायती दिवची पडटली। मंडळाचो अध्यक्ष जुझे नोरोनान हे प्रुडंटाक सांगले। We issued directions and notices, including show cause notices, to these 56 spas, saloons, and massage parlors. We did not get a satisfactory reply from most of them, and closure directions were issued. After closure directions were issued, the collectors from North and South Goa were directed to seal the units that did not possess a license, because the board is of the view that massage parlor or a saloon or a spa would require consent to operate under the Air and Water Act. मसाज पार्लर आनी स्पा चलोवपा खातीर तांकां सगळे आवश्यक डॉक्युमेंट मंडळाच्या तंत्रीक सल्लागार समितीक दिवचे पडटले। ही समिती सगळे डॉक्युमेंट तपासतली आनी उपरांत तांकां मान्यताय दिवप काय ना ताचेर विचार जातलो। These spas or saloons are coming to us now with application for a consent to operate, which we are placing before a constituted technical advisory committee, which will study their applications based on the amount of solid waste generated, the wastewater generated, and also including the possibilities of installing an oil and grease trap in their installations. So any oil that they would be using for massage purposes, etc., will be trapped and could be disposed of scientifically. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। घेऊया एक विराम।